आपल्या जबाबदारीचेर भुरग्यांक इस्कॉलाक धाडटात म्हण शाळांच्या व्यवस्थापनांनी पालकांकडल्यान प्रमाणपत्र बरोवन घेतला। हे पत्र शिक्षण खात्यान बेगीनूच फाटी घेवचे। शिक्षण खात्याच्या ह्या निर्णयाचो गोंय शिवसेनेचे प्रमुख जितेश कामत हांच्यांनी निषेध केला। RDX ब्युरो रिपोर्ट। खूपशा शाळांनी म्हणजे वास्कोच्यान म्हाका फोन आयलो, म्हापशेच्यान तर म्हजे कडेन आयले 2-3 जाण, त्या भायर आनी वेगळ्या कडल्यान फोन आयले की एक आमी जाका हे म्हणटात कन्सेंट लेटर पेरंट्सा कडल्यान ते थोड्या शाळांनी मागिल्ले आसा। म्हजे कडेन हे आसा, हांव तुमकां व्हॉट्सएपारूय ताजी कॉपी धाडटा। हे म्हाका एकल्यान व्हॉट्सएपार धाडिल्ले। आता एज पर दिस कन्सेंट लेटर तांणी आवय बापाय कडल्यान म्हणजे जे पालक आसा, पेरंट्स आसा, तांचे कडेन स्कुलान मागिल्ले आसा की तांणी हे कन्सेंट लेटर सायन करचे आनी तातूंत एक हांव तुमकां वाचून दाखयता। आय द अंडरस्टँड मिस्टर सो एंड सो, पेरंट्स ऑफ सो एंड सो, स्टँडर्ड रोल नंबर, विश टू सेंड माय वॉर्ड टू अटेंड फिजिकल क्लासेस इन स्कूल एट माय ओन रिस्क. I will strictly follow the given timings to drop and collect my children from the school premises. I will be responsible for the child after the school hours. Okay. I will be responsible for the child after the school hours is okay. Pudun, I will send to attend physical classes in school at my own risk. अशा तरेचे लेटर हे स्कुलांनी स्वताहून धाडिल्ले आसा। जर एज्युकेशन डिपार्टमेंटान जर तांकां कितें नोटिफिकेशन धाडलें आसत जाल्यार हांव प्रसार माध्यमां समोर आनी प्रसार माध्यमां मार्फत एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक सांगूंक सोदता की तुमी जर अशें परिपत्रक काडला की अशा तरेचो कन्सर्न पेरंट्सा कडल्यान घेवचो जाल्यार आमचो ताका आक्षेप आसा शिवसेनेचो आनी आमी मागता डिपार्टमेंटा कडेन की बेगींतल्या बेगीन हे जे तुमी नोटिफिकेशन काडला ते फाटीं घेयात।